एग्रीकल्चराचो बंद आज कॉलिंग अटेन्शनूय आसा आन्सर दिला ते इनकम्प्लीट हांवें 50 वर्सांचे बंद खंय खंय मोडल्या काय विचारला अग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक खबरूच ना हांव सांगता ताजी स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर फाटलो क्वेश्चन एकदम पयलीं काडलो काय ना तेजें डिस्कशन सुरू जाता म्हाका दिसता तो येतलो तेन्ना डिस्कशन जावनी जाल्यार कॉलिंग अटेन्शनाचेर जावनी आन्सरूच रॉंग दिला वॉट एवर द थिंग्स तुम्ही क्वेश्चन अवर्स सोंपल्या उपरांत तुम्ही रेज करा पयरूय तशेंच जाला 18 क्वेश्चन काडून तेजेरूच डिस्कशन सुरू जाला पयलो म्हाका सांगा विल गो अकॉर्डिंग टू द रूल म्हणजे कांयच म्हणणे ना रूल सेज दॅट whatever answer to be produced in the house question over correct rule माझे रूल उलयला म्हाका तुमचे कडेन डिस्कशन करपाचें ना हांव इतलेंच म्हणटा जी सभागृहां आन्सर दिता ती करेक्ट आसपाक जाय हांवें कितें सांगलां 50 वर्साचे बंद तांकां जे ऑफिसर आसा तांकां खबरूच ना कितें सो आतां म्हजो जो क्वेश्चन आसा आतां परत कॉलिंग अटेन्शन आसा कॉलिंग अटेन्शना तें सारकें कर कॉलिंग अटेन्शना सारकें कर Okay, we'll take up the questions. एक मिनिट एलकी नंबर 8A तुका जे आन्सर दिल्ले कडेन आसा ते चुकीचे दिल्ले कडेन आसा सेम आन्सर बरोबर दिल्ले कडेन ना स्पीकर सर स्पीकर सर म्हाका दिसता क्वेश्चन अवर पयलीं घेवचो आनी चुकीचें मागीर कितें आहा पळय न्ही एक तर तो क्वेश्चन अवर सोंपल्या उपरांत डिस्कशन करचें अदरवायज आन्सर चुकीचे दिल्ले कडेन आसा You raised it at that time, no? आन्सर चुकीचे दिल्ले कडेन आसा You raised it at that time. During the question. स्पीकर सर मातशे रुल्स पळया Sir, supposing business is listed today, my question or answer is listed today, and I have received that question and answer. It may come or not come, but if there is a lapse in the answer, I have to bring it to your notice. This is the question hours. No. Before that. Raise only and you No, actually, it's a question of 2 minutes. You rectify, you can rectify. discussion No, discussion. Discussion करपाचे ना. You have to bring to your notice and you have to put it on record saying. she will No, just bring it to your notice. कितें कार्ड दाखय स्पीकर सर एलकी 8A दा तुका सी हय रॉंग कितें 8A रॉंग कितें दिला आन्सर म्हणटा जे कमिटी पण काढले कडेन आसा म्हणून सांगता संजीवनीची एक कमिटी काडिल्ली फॅसिलिटेशन कमिटी एक कमिटी काढली काय ना ताचे फंक्शनिंग विचारले कडेन आशिल्ले आमी तातूंत हांव सरळ सांगले कडेन तुमी कमिटीच काडले कडेन ना म्हणून
वेर कमिटीचे काम 2-3 मिटिंग जाऊन गेले ऑलरेडी. No, no, you just say No. that there's a mistake, we will rectify it. स्पीकर सर ना मिनिस्टर विचारले म्हणून सांगला हांवें. नाही रॉंग दिलं ना सांगता रॉंग दिली ना हांव जर तुमकां सांगता पळय न्ही तेच आता त्या क्वेश्चनाचेर ना डिस्कशन रॉंग नाही रॉंग आम्ही दिली ना सभागृहात काम कितें तर सभागृहांकर दाखोवपाचें काम केले कडेन आसा. मिनिस्टर Speaker, विचारले sir. म्हणून सांगला आमी. स्पीकर सर तुम्ही नोट करा ताका आसत ताका सेक्रेटरीक सांगून सेक्रेटरी कॉल करतली तुमच्याकडे डिस्कशन जावनी स्पीकर Issue सर सोंपलो. स्पीकर सर एकच मान्य सदस्याच्या नजर Speaker sir, let the rules be followed, let there be some discipline. Even if there is a wrong answer, the Honorable Speaker is there, the custodian of the House, to elicit correct replies, to make a correction. Something what is lower down in the order, make a issue out of it. It is like calling that question, Speaker sir. So चुकीचे answer this असेल cannot be सभागृहात. done. And as Honorable Leader of Opposition was saying, where the rules provide for that, rules don't provide for that. It is you are the custodian of the House. You have to see that the correct answers come. Okay. आणि दुसरी स्पीकर सर ज्या 8A चो जो रिप्लाय रॉंग दिला म्हणटा रॉंग ना ऍक्च्युअली त्यांनी जे कमिटीचे नाव मागला ते नाव वेगळे भाशेन सांगले आहा. Go on. I'll refer to star LQ number 15C. 15C. 15C, voluminous reply म्हणून table of the House आता दिल्ली असा. I would request it to be postponed to the next assembly session. 15C. स्पीकर सर तुम्ही मागीर कितें ते डिस्कशन करा परतूय नाही तेच ना सांगता. डिसिजन दिवपाचें आसा. डिसिजन दिवंक जाय फक्त. Okay, I'll give the decision. नाही, you convey the decision. I will give the decision. When that question number 15 comes, I'll give the decision. Okay, question, please. Start questions. Question number 1A. One. Sorry. Because sir, Maka is like, I should call out the question. You are calling out my question. So I want to, I may be permitted to ask star LQ number 1C. 1C. Visaru Marzo. Answer as per a secretary. Answer as per cyclostyle. Speaker sir, हो प्रश्न हा इंटरनॅशनल आणि नॅशनल प्रमोशनल इव्हेंट्स विथ रिगार्ड टू टुरिझम. आज आमी सगळे म्हणटात की आमची इकॉनॉमीचो फाटीचो कणो म्हणल्यार टुरिझम आनी तशें जावचें आनी ताजे खातीर गोंय प्रमोट जावपाची गरज आहा. पूण हे इंटरनॅशनल प्रमोशन इव्हेंट्स जे आहात रोड शोज म्हणून जे जातात हाजेर खूबदां ह्या हावजान चर्चा जाल्या. लास्ट टायम गेले टेन्युअरान हांवें एकदां एक इशू काडिल्लो ह्याच सभाघरांत 2014 स्पीकर सर. हो इशू आशिल्लो प्रमोशनल इव्हेंट्साचेर आनी थंय एक स्पेसिफीक तेन्नाच्या मुख्यमंत्र्यान रक्षा मंत्री जावचे पयलीं वतना लास्ट एक अश्युरन्स दिले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस की प्री ऑडिट ऑफ ऑल रोड शोज विल बी कंडक्टेड इन फ्युचर. स्पीकर सर ताजे मागीर हांव ट्रेजरी बेंचीनूय आशिल्लो. तुमी म्हणटाले तेन्ना तुमी कशें विचारना मंत्री क्वेश्चन विचारनात एनीवे. सो आतां हांव हांगा आहा आनी प्री ऑडिट जायना म्हणून म्हाका उत्तर दिल्लें आहा. प्री ऑडिट म्हळ्यार कितें की तूं खंय वतलो ताजें ऑडिट पयलीं जावप थंयच्यान लोक कितले येवंक शकतात आयले जाल्यार गोंयाक कितलो फायदो जातलो कितले पयशे तुवें ताजेर मोडप हें स्पीकर सर सगळें ताजें प्री ऑडिट करप करतले म्हणून आमकां एक सोलेम एश्युरन्स इन द हावस दिल्लें तेन्ना. स्पीकर सर आतां म्हजो प्रश्न आहा की ह्या मंत्र्याच्या टेन्युअरान बिगिनींग फ्रॉम मार्च ऑफ 2017 till date, which is the end of January of 2021, म्हळ्यार गेले ऑलमोस्ट 4 वर्सां आनी खूब रोड शोज केले प्रमोशनल इव्हेंट्स केले जाले. ताजे खातीर ताका एवॉर्डाय मेळ्ळी 2 एवॉर्डां विच आर सिग्निफिकंट. एक 27 सप्टेंबर 2019 एडव्हेंचर टुरिझमान एवॉर्ड मेळिल्ले आहा. कॉम्प्रिहेन्सीव डेव्हलपमेंट ऑफ टुरिझम म्हणूनय एवॉर्ड मेळिल्ले आहा. Speaker sir, this is, I'm purposely hitting at this point. The point is
that we want tourism to go forward. We want कोंकणीन सांगपाक जे म्हणल्यार the show must go on. Now the show has to go on, but at the same time there has to be pre-audit. Pre-audit म्हणल्यार कितें की तूं हो खंयच्या शोआक वचचे पयलीं ताजें ऑडिट जावंक जाय. हें एक एश्युरन्स दिल्लें. आतां तुजेंच उत्तर सांगता की आमी ऑडिट करनात. आतां हाजो अर्थ तूं वायलेट करता एक एश्युरन्स आनी बाब चर्चिल एश्युरन्स कमिटीचो चेअरमॅन आहा. सो नेक्स्ट टायम तुका म्हगेली कंप्लेंट वतली ही एश्युरन्साचें हें दिस इज अ वायलेशन ऑफ एश्युरन्स. स्पीकर सर, आतां ह्या मंत्र्याच्या टेन्युअरान आन्सराचे प्रमाणे मंत्र्याच्या टेन्युअरान आन्सराचे प्रमाणे 33 कोटी 68 लॅक्स ताणें प्रमोशनल इव्हेंट्साचेर मोडले. 33 कोटी 68 लॅक्स. तातूंत इंटरनॅशनल रोड शोज आनी प्रमोशनल इव्हेंट करपाक 21 कोटी 60 लाख 64,604 आनी डॉमेस्टीक रोड शोज करपाक 12 कोटी 7 लाख 63,784. स्पीकर सर, क्युम्युलेटिव्हली 33 कोटी 68 लॅक्स ह्या 4 वर्सांत गोंय प्रमोट करपाक मंत्र्याच्या टेन्युअरान मोडले. ताजे मदीं एक मेन जो बॉडी आहा TTAG म्हणून तांचो एक स्टेटमेंट आयलो 14 जुनाक 2019. 14 जून म्हणटा म्हजो बर्थडे म्हाका याद उरली. स्टेटमेंट कितें की सरकारा कडेन आमी मागतात म्हणून तेन्ना मुखेलमंत्री होच मुखेलमंत्री आशिल्लो की प्रमोट आनी करनाका टुरिजम, रोड शो करनाका, कांय करनाका, आमीच प्रमोट करता म्हणून फुकट तुमचे पयशे सालवार जातले. कोण म्हणटा? एपेक्स बॉडी, हांव म्हणना. आता स्पीकर सर, ह्या वर्साक नव्या वर्साच्या टायमार खूब टुरिस्ट आयले. म्हजो प्रश्न आहा मंत्र्याक, पयली सप्लिमेंटरी, नव्या वर्साच्या टायमार कोविड आसतना जेन्ना सगळें जग बंद आशिल्लें तेन्ना गोंयांत जे टुरिस्ट आयले ते कितले आयले तुज्या कोतान? स्पीकर सर, क्वेश्चन पयली खूब घातली आनी लास्ट हें सांगलें तेणी कोविडा टायमार कितले येतात तेच सांग मला. तेंच सांगपाचें सांग मरे, नंबर ना. तुजे पयलीं भाशणाचें सारकें उत्तर दिवया. क्वेश्चन ना तुवें घातलें आतां इतले पयसो मोडलो, इतलें हें केलें. स्पीकर सर, टुरिजमाक पयसो भरपूर लागता. जितलो लागता तितलो तूं रेवन्यू हाडटा, तितलें तूं आख्ख्या गोंया भितर तूं तितलो लोकांक न्याय दिता. आनी टुरिजम ही टुरिजम इंडस्ट्री जी आहा पळय ही आमकां जगोवपाक जाय. कारण हेजेर डिपेंड्स कमीत कमी 40% लोक आसा. हेजे भितरले टॅक्सीवाले आसात, शेक ओनर आसात. चर्चिल आल्या म्हाका खबर आसतलें टुरिजम जे ना आला कांय जावूं शकना कारण मायन्स बंद पडले. म्हणून हे 35 कोटी बिटी कांय ना, कमीत कमी 200 कोटी जाय. स्पीकर सर, Don't disturb. The main point number, just a number is स्पीकर सर, जेन्ना हांवें हो ताबो हातान घेतला, तूं म्हणटा न्ही 33 कोटी मोडल्या म्हणून. म्हाका कांय खबर ना अजून पासून टोटल हांवें तुजेच उत्तरान आहा. 33 कोटी आला. 33 कोटी चड जाय. चड जाले? चड जाय. जितलो तूं घालतलो तितलें लोकांक हांगासर हाडटलो. तूं जाणा सिंगापूर असले हेजे भितर 10 कोटी ट्युरिस्ट येतात. आमचे तरी अख्ख्या इंडिया भितर 1 कोटी येता. इंडिया भितर फक्त नंबर आमच्या गोंयानूच चड येवपाक जाय. नंबर तोय दीत तुका. म्हाज्या टर्माक जे नंबर मेळ्ळ्या पळय. स्पीकर सर, म्हजो स्पेसिफीक क्वेश्चन आहा, ह्या डिसेंबराक नवे वर्सा खातीर कितले टुरिस्ट मंत्र्याचे प्रमाणे गोंया आयले? कितले इंटरनॅशनल, कितले डोमेस्टीक? स्पीकर प्रश्न सर, सादो आहा. Let him answer. स्पीकर सर, कोविड टायमाक अजून पासून आमी सर्वे करूं ना ती. कोविड टायमाची 19चे जाय तुका सांगता हांव. 19 आमी KPMG तूं जे म्हणटा पळय 20ची मंत्र्यान, स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्या कडेन हांव एक रिक्वेस्ट करता. ना रे म्हाकाच कर रे. मंत्र्यांनी शिकून येवचें. ताजें उत्तरान फिगर ताणें दिला, ताजेच उत्तरान दिला. हांव फक्त ताका विचारता ताजेच प्रश्नाचे आन्सर, जे उत्तर ताजेच कडेन आहा. कोविड अजून पासून चालू आहा मरे. तुवें दिले फिगर.
फिगर तुवें दिला डोमेस्टीक टुरिस्ट 9,71,479 डोमेस्टीक आयल्या आणि इंटरनॅशनल आयल्या 7,935. हें तुजें उत्तरान मेळ्ळा. स्पीकर सर, हांव विचारता ताका ताजेच उत्तराचे प्रश्न, पूण मातशें शिकून येवंक जाय, भाशण न्ही. कितें म्हणलें हांवें तुका विचारलें हे नव्या वर्साक ह्या नव्या वर्सा ह्या नव्या वर्साक कितले टुरिस्ट हांगा आयले, तुवेंच उत्तरान म्हाका दिलां. एनेक्शर म्हणटा तातूंत आसा. अबो हे फिगर हांव म्हजें न्ही हे. टायम आमी सर्वे कशें करतलो रे कोविड टायम? अरे पूण तुवें उत्तर कित्याक दिलें? उत्तर हांवें दिवंक ना. कितले आयल्या तुवें म्हणून दिलां. दिला स्पीकर सर, स्पीकर सर प्रश्न कोणें विचारप? You got to answer, no? उत्तर हांवूच मेळ्ळें दितां. मरे तुका मागीर जालें चल बरें आतां ताका हांवें कित्याक विचारलां ना, हांव फकाणां करपाक विचारूंक ना. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्याचें एक स्टेटमेंट आहा ENI कडेन. मुख्यमंत्र्यान म्हणलां 40 to 45 lakh tourists are recorded to have entered Goa on account of celebrating the new year on December 31st. We are implementing all COVID-19 protocols, making people aware about its importance. Goa Chief Minister 30/12/2020. मुख्यमंत्री म्हणटा 45 लाख, आमचो मंत्री म्हणटा 9,70,479 आणि इंटरनॅशनल टुरिस्ट 7,935. स्पीकर सर, म्हाका प्रश्न पडटा, एअर ट्रॅव्हल सगळी बंद आशिल्ली, एंटायर लॉकडावन चलतालें, इंटरनॅशनली एवरीथिंग इज शट डावन, देर इज ओनली बबल सर्वीस थंय आहा ती. जाल्यार इंटरनॅशनल टुरिस्ट हाडले खंयच्यान तुमी? फिगर करतात खंयच्यान? काय इतले पयशे मोडले म्हणून जस्टिफिकेशन दिवपाक कितें फिगर पेटयतात? स्पीकर सर, देर इज अ सिरियस डिस्क्रिपन्सी. टुरिझमाच्या नांवान पयशे मोडटात प्रमोट करपाक. कोविडाच्या टायमार पळय, म्हजो पयलो इश्यू आहा प्री ऑडिट जावचें म्हणून. मुख्यमंत्र्यान आयकुचें, कित्याक काल फायनान्शियल प्रुडन्साचेर तूच सांगतालो की पयशे आमी राखूंक जाय म्हणून. स्पीकर सर, एअर ट्रॅव्हल स्टॉप जाल्लें आहा. इंटरनॅशनल टुरिस्ट 7,900 आयले म्हणटा, खंयच्यान आयले? सगळे बंद आहा, आयले कशे? काय ते आधार कार्ड बी घेवन जाले गोंयकार, ते बी मेजतात काय म्हण तुमी? दुसरें, स्पीकर सर, आतां हो म्हजो सेकंड सप्लिमेंटरी, पयलो हांवेंच दिलो तुजें उत्तर. सप्लिमेंटरी म्हजो क्वेश्चन, तुवें उलोवप ना. म्हजो क्वेश्चन तुवें उत्तर दिवप. स्पीकर सर, लॉकडावन आसतना 27th of May 2020 to 31st of May 2020 BTL म्हणटा तें जालें तांचें एक प्रमोशनल इव्हेंट पुर्तुगालाक. स्पीकर सर, टुरिझम डिपार्टमेंटान 55,97,000 हो प्रमोशनल इव्हेंट करपाक पयशे दिले, पेविलियन बूक करपाक पयशे दिले. इव्हेंट कॅन्सल जालो कित्याक लॉकडावन आशिल्लो. ऑर्गनायझरान पयशे खंय आपल्या कडेन दवरल्या. आन्सर सांगता, फॉर फ्युचर पार्टिसिपेशन. स्पीकर सर, म्हजो प्रश्न आहा, फ्युचर पार्टिसिपेशनाक ताकाच टेंडर मेळटलो म्हणून तुमकां कशें कळ्ळें? ताजे कडेन पयशे दवरले ते? अरे पयशे तशे ओगी दवरप नासता ते, तूं दवर मागीर दी म्हाका इजदर फाल्यां मेळटा तेन्ना, तशें न्ही तें. सरकाराचे पयशे ते कॅन्सल जाल्यार रिफंड टेक इट इन टू यू. तुजे कडेन 50 lakhs आहा अशें दिवपाक? तूं आमकां डेव्हलपमेंट करपाक लोकांचे पयशे दिवपाक तयार ना. तूं HBA वडयता, पयशे ना तुजे कडेन, हें करून तांचेच कडेन दिता. स्पीकर सर, हे AMO कम्युनिकेशन म्हणून प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून मुंबय आहा, तांकां टेंडर पडटलो म्हणून गव्हर्मेंटाक कळो कसो पयशे ताजेच कडेन दवरपाक? स्पीकर सर, आयक आनी आहा केसी आहा, सांगता. स्पीकर सर, दुसरो आहा 4 मार्च टू 8 मार्च 2020 ITB बर्लिन म्हणून जालें जर्मनीक. एंजेला मेर्केलान सगळें बंद उडयलें जर्मनीचें. थंय तुमी एक आमची लोकल कंपनी जी आमची सामकी लागींची, तुमची लागींची, तिका तुमी 78,01,000 रुपीज दिले इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सी म्हणून. तांणी टेंडर कोट केलो, तांकां दिले कितले? 45,62,706. स्पीकर सर, हांगाय बी हें बरयलां की इव्हेंट वॉज कॅन्सल्ड, ऑर्गनायझर्स रिफंडेड द बुकींग कॉस्ट, पूण मनी रिसिटाचेर खंय रिसीट दाखयना. दे रिफंडेड द बुकींग कॉस्ट म्हणटा. आनी पेंडींग अमावंट म्हणून थंय एक कॉलम आहा, त्या पेंडींग अमावंटान
रिसिप्ट कॉलम म्हणून आसूंक जाय आशिल्लो की तांचे पयशे आमकां आयले म्हणून ते नाच पयशे दिले ते गेले खंय. तिसरें मॉस्कोक 17 मार्चाक 2020 टू 19 मार्च 2020 जेन्ना तुमची झिला इलेक्शन जावपाची आशिल्ली तेन्ना ह्या सेम कंपनीक गोंयची कंपनी जी तुमकां लागीं तिका तुम्ही 57,693,000 अमाउंट ताणें कोट केलो डिसबर्स केलो तुम्ही ताका 46 लाखांनी पयशे दिले अशे. आतां इव्हेंट जालोच ना बुकिंग कॉस्ट इज रिफंडेड म्हणटात. एक अनस्टार्ड म्हजो क्वेश्चन आहा तुजे कडेन 129 अनस्टार्ड LAQ 129 तो मुद्दाम घाल्लो हांवें तुका थंयच्यान उत्तर खरें मेळटा काय म्हणून तातूंत उत्तर दिता तूं बिल अंडर प्रोसेस म्हणून हांगा म्हणटा तूं पयशे घेतले म्हणून पडते. हाऊ कॅन इट बी अंडर प्रोसेस वेन द रिसीट इज ऑलरेडी टेकन. स्पीकर सर अशें कितले पयशे पेंडींग आहा आनी कितले पयशे रिफंड जाले हाचे स्पेसिफीक आन्सर मंत्र्यान दिवचे. कितले पयशे पेंडींग आहा कितले पयशे रिफंड जाले सादी भाशा कोंकणी. स्पीकर सर कितले पयशे दिवपा जाय कितले पयशे पेंडींग आहा अशें उलयता तेजेर म्हाका एक सांग तुगेलें जे इव्हेंट जावं ना तेजे उलयता काय जाल्यात तेजे उलयता. स्पीकर सर जावं ना ते स्पीकर सर जे इव्हेंट जाले ताजे पयशे तूं रिफंड कित्याक करतलो करतोच ना न्ही. आतां जावं ना तेजे उलयता बस हांव सांगता तुका बस. स्पीकर सर जे पयशे दिल्यात म्हणटा थोड्या लोकांक दिले 3 इव्हेंट कॅन्सल जाले. कोविड टायमा महामारी हें तूं जाणा कितले जालें तें. हांकां सगळ्यांक ऑर्डर 1 म्हयनो पयलीं दितात ती आपली तयारी करतात सगळी हांगा जाणा म्हण तूं एक म्हयनो पयलीं 15-20 दीस पयलीं जाय. सर तशें जाल्यार प्रश्न पडटा तुमी जुनान सगळें बंद नासतना ऑर्डर कशी दिली. 1-2 म्हयने पयलीं जाय. पळय 2 म्हयने जाले 15 दीस जाले म्हाका तितली 2 म्हयने तर जुनाचे 2 म्हयने कितें जाता पयलीं मे जाता एप्रील जाता सगळे लॉकडाऊन बारीक बारीक क्वेश्चन लोक म्हणटाले तेन्ना तूं ऑर्डर कशी दितालो. खंय घुसपोवपा सोदता आमकां अरे आमचो कसलो उत्तर इंटरेस्ट तूं नाही दिता. घुसपता कित्याक तूं स्पीकर सर? तुका जाय ती इन्क्वायरी कर हेजे भितर इन्क्वायरी कर कसलोच काय इन्क्वायरी कर भितर न्ही. स्पीकर सर दिस शुड बी नोटेड डाउन जाय ती मंत्री सेइंग इन्क्वायरी कर इन्क्वायरी कर. स्पीकर सर आता तुमकां फुडें सांगता ना ना हे उलयत मरे पयलो हांव कित्याक बाबा काय ना मागीर फिगर सांग म्हाका हांव फिगर सांग फिगर न्ही स्पीकर सर हे 30% पेपर वेट चालू आहा स्पीकर पेपर सर वेट 30% चालू आहा आय एम ऑन द लेट यू सिट 30% पेपर वेट तू बस पयलतय 30 कोटीचे 10 कोटी खाले बसून ती पयलतय. स्पीकर सर हेजे भाशेन हेका दिसता सगळे जगच तशें म्हणून तशें न्ही. स्पीकर सर म्हाका तुमकां सांगपा आसलें इतलेंच की ओके मिनिस्टर प्लीज रिप्लाय. स्पीकर सर कोविड टायमाक 3 जे इव्हेंट्स आहा ते कॅन्सल जाले. तेंच्यांनी सगळी तयारी केल्ली ते करपाक पण तांकां करपाक मेळना आनी करतना जी तांकां ऑर्डर मेळ्ळ्या उपरांत ते कामां लागतात. रोखडेंच कांय तयार जायना हांगासान भायल्या देशांनी करपाचें तें म्हणून जे एजन्सी असतात ते सगळे कामाची तयारी करतात आणि ते काम करता करता तेजो सगळो स्टॉल आणि हे ते सगळी तयारी करताना तेंच्यांनी पयशे घातले आणि ट्रॅक करून हे कॅन्सल जाले. थंय जाले ते स्पेस जी बुकींग केल्ली तेंच्यांनी ती स्पेस बुकींगय कॅन्सल केली. आता हे पयशे दिवचे काय दिवचे न्ही. हे पयशे दिनाल ते कोर्टा वयतले. हे पयशे दिवपाकच जाय. हांगा सुद्दां आमचे सिग्मो बी कॅन्सल जालो थोडे कडेन आमकां पयशे दिवपा पडले. हे पयशे ते प्रमाणे दिले आणि त्या पैशाची कितें इन्क्वायरी करपाक करून दी म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. हे जे गव्हर्नमेंट आहा पळय हे पारदर्शक गव्हर्नमेंट हेच्या बद्दल कोणूच बोट दाखवू शकना. हे हांव सांगू शकता तुका. स्पीकर सर प्रश्न सादो आहा स्पीकर सर एक कितले पयशे पडटे दिले भाशण कितें दिता फिगर सांग प्लीज नो लेट हिम आन्सर. सगळे स्पीकर सर 30% सांगपाक कळटा दिल्ल्या कितले स्पीकर पयशे सर सांगता कितले काम पडटा केले हे कितें येदें व्हडलें भाशण. 15 मिनिटाचो प्रश्न स्पीकर विचारता सर, उत्तर बी 25 मिनिटाचें स्पीकर सर मंत्री 30% आपलो लेट लायता हिम आन्सर सांग ते डायरेक्ट लेट हिम आन्सर फर्स्ट. सर तो 15 मिनिटाचो स्पीकर प्रश्न सर. विचारता जाल्यार 20 मिनिटाचें उत्तर मेळटले. जातलें. स्पीकर सर हो आता म्हणटा स्पीकर सर हाफेन आवर डिस्कशन घेऊया सर ते बस म्हणून सांग ते बस म्हणून सांग पयलो. हो आता म्हणटा हांवें 30% घेतले म्हणून हेजे भाशेन फॉर्मलीन करपाचो हांव मनीस न्ही.
आम्ही म्हणते आमचे प्रामाणिक मनीस आम्ही काम करपी Speaker आणि तुका sir, सांगता बस थंय प्रामाणिक बस आणि मंत्र्यान Let him answer. Speaker no. सर प्रामाणिक मंत्र्यान बस प्रामाणिक मंत्र्यान पैसे Speaker कितले sir, पडते दिले ते स्पीकर figure सर कळना. हे Let him answer. स्पीकर सर प्रामाणिक मंत्र्यान एक मिनिट प्रामाणिक मंत्र्यान पैसे कितले कॅल्क्युलेट करून शिकाय म्हणटा स्पीकर बाबू, सर कॅल्क्युलेशन बाबू, एक मिनिट. तुझे कॅल्क्युलेशन सगळे आम्ही जाणा अख्खे गोंय जाणा मुख्यमंत्री. तुझे कॅल्क्युलेशन उपमुख्यमंत्री एकूच मिनिट स्पीकर सर हितूर हांव एकूच हांव कितली अमावंट दिली आनी कितले तितूर हांव वचना फक्त एक गजाल स्पीकर सर हांव मुद्दामून मेन्शन करता कारण टुरिजमाचो खंयचोय जर आउट ऑफ कंट्री शो करतलो आसत जाल्यार तेजी ऑर्डर ही इन एडवान्स आतां ते कितले म्हयने दिता ही म्हाका सारकी खबर ना स्पेसिफिकली हांव तितूर वचूंक ना बट इंटरनॅशनल इव्हेंट करतलो आसत जाल्यार 3 म्हयने तरी एडवान्स म्हणजे ताजो टेंडरींग प्रोसेस आनी ते खूब पयलीं जाल्या उपरांत म्हणजे भितरलो इव्हेंट तांकां ऑर्डर जी आसा ही खूब पयलीं दिली वता म्हाका दिसता एजन्सी ऑन बोर्ड आसल्या कारणान तो थंय वचून आपली तयारी करतलो थंयसर बेजीक नाही हांव तुका वतलोच कसो जुनान ट्रॅव्हल बंद आशिल्लें जर्मनी पावतलो कसो हांव तुका मार्चाच्या इव्हेंटाचे सांगता आयक हांव तुका आम्ही 3 फॉरेन इव्हेंट सांगल्या एक पुर्तुगाल एक जर्मनी स्पीकर सर एक मॉस्को पावता कसो थंय उरलो कोविडा टायमार 1 म्हयनो काडले एक मिनिट इव्हेंट मार्चान एक कितें तरी आशिल्लो एक इव्हेंट कितें तरी समथींग इन जून मागीर पावता कसो बरोबर आता विचार मरे तुजो फ्रेंड मरे तो लॉयड हा तो ताका विचार कसो उरलो तो मुख्यमंत्री एक मिनिट बस एक इव्हेंट मार्चान आशिल्लो कितें तरी एक इव्हेंट जुनान आशिल्लो आता इवन दो मार्चाची इव्हेंटाची जर तयारी करतलो आसत जाल्यार कन्सर्न एजन्सीक थंयसर जानेवारीन तरी वयचो पडटलो आता जुनाचो इव्हेंटाचो आता तेजी बेजीक तयारी तेणी थंयसर केल्या आसतली वॉट एवर द थिंग्स ते पेमेंट कितें ती केल्या आसतली हें तेजें म्हणणें आसा हांव कितले केलें आनी कितें ना तितूर वचना दुसरें जें म्हटलें पळय न्ही तांच्यांनी फिगर एप्रॉक्सिमेटली तुका कितें तरी टुरिस्ट आयल्या म्हणून 10 lakhs दिले हें हॉटेलाच्या हेज्या वयल्यान घेतले वयता कितले टुरिस्ट आयले बट फॉर द 25 डिसेंबर पासून तशें 3 जानेवारी पर्यंत बाय रोड्स कितलेशेच ट्रॅव्हल्सांनी येवन आतांय बी टुरिस्ट जे आहा पळय न्ही हे अजूनही बी वेगवेगळ्या लोकांच्या जे गेस्ट हाऊसांनी रावतात वेगवेगळे कडेन रावतात अजूनही बी म्हणजे कितलीशीच गेस्ट हाऊसांय बी तशी पळोवंक वचत जाल्यार रजिस्टर्ड ना फाटल्या दिसांनी टुरिजम मिनिस्टर आनी तांच्यांनी गेस्ट हाऊसीस रजिस्टर्ड करचे म्हणूनय अनाउन्स केल्ले त्या खातीर तेजो एक्झॅक्टली फिगर नंबर कितलो आसा हो मेळप एक एकदां कठीण जाता पण बाय रोड 25 तारीख ते 2 ते 3 हेज्या पर्यंत मॅक्झिमम लोकांक जेन्ना इंटरनॅशनल भायर वचूंक मेळनासले ती पीपल प्रिफर टू कम टू गोवा म्हाका दिसता त्या खातीर आमी टुरिजम डेस्टिनेशन म्हणून जर प्रमोट करतले आसत मागीर ते नॅशनली आसूं किंवा इंटरनॅशनली आसूं जाल्यार टुरिजम डिपार्टमेंट आमचें काम करता टीटीएचे सजेशन्स आमच्या न्यू टुरिजम पॉलिसीच्या प्रमाणे टीटीए जी आसा ती ऑन बोर्ड आसा दे आर वेलकम टू गिव द सजेशन्स म्हाका खबर आसा तेंच्यांनी फाटलेय फावटी दिल्ले तेंची वेगवेगळी सजेशन्स आसा आमकां पोस्ट कोवीड ह्या सगळ्या गोश्टीचो विचार करता आसतना टुरिजम डेस्टिनेशन जर आमी म्हणून गोंय प्रमोट करतले आसत जाल्यार वेगवेगळे गोश्टीचो आमकां तुवेंनूच तुज्या भाशणांतल्यान सांगलें की 2 अवॉर्ड गोंया खातीर मेळ्ळ्या एक फॉर द एडव्हेंचर टुरिजम खातीर मेळ्ळा आनी आनेकूय अवॉर्ड मेळ्ळा हय ताजेर हांव हाडटां रायट सर हांव मुख्यमंत्र्याचें जे स्पिरीट ऑफ द डिस्कशन आहा ताजेर आय एम नॉट गोईंग आय एम गोईंग ऑन फिगर्स एंड आय एम गोईंग ऑन स्टेक होल्डर्स टुरिजम पॉलिसी जाली तुवें म्हणलें टीटीएची बरोबर घेतल्या सगळे ऑन बोर्ड आहा टुरिजम पॉलिसी तुजी ड्राफ्ट केली एक कन्सल्टंटान जो कन्सल्टंटान कोणाक मेळ्ळो तो कोणाक खबर ना टुरिजम पॉलिसी म्हणटा स्टेक होल्डरांक मेळ्ळा कोणाक मेळ्ळो स्टेक होल्डरांक आमकां मेळ्ळो आमी स्टेक होल्डर न्ही सगळे आमदार आपले कोण येऊना स्पीकर सर वाला येवकूच ना एकटे फाटी सांगले उलयता ताजे कडेन लिडर ऑफ द हाऊस स्पीकर सर एक असो आहा ते सायडीन एक मंत्री आहा मायकल लोबोन तो म्हणटा की टुरिजम डिपार्टमेंट चलोवपा खातीर प्रोफेशनल पुरो म्हणून मंत्री गरजूच ना म्हणून आनी नवे मंत्री घालचे आनी टुरिजम पोर्टफोलिओ चेंज करचो म्हणून कितलो ना म्हणटा No, honorable, you ask your question. कित्याक म्हणटा तो No, no, you ask your तो question. विचार मरे, खोसयेचो हात घाल मरे. Ask his question. बस हांव उलयतां. स्पीकर सर म्हजो एक प्रश्न आहा The time, no. Figure, where are the figures? You He's not asked able to give a single you asked figure. nearly 5 questions. अरे, where is the answer? स्पेशल सर You answer. स्पीकर सर पळय स्पीकर सर पळय आमचो फामाद Honorable म्हणतो Minister. आमदार बाबू Honorable जयसर Minister, देसाय. please Speaker refer to sir, me. एक minute. Refer to me. ह्या गव्हर्मेंटान म्हाका टुरिजम मंत्री केला
ही एक व्हडली चॅलेंज आसा म्हाज्या मुखार, कारण बारीक समाजाचे ह्या पदार येतात तेन्ना असले लोक उलोवपी खूब असतात. म्हणून स्पीकर सर आमकां चिंतून उलोवपा पडटा आनी चिंतून टक्कर दिवपा पडटा. स्पीकर जेन्ना हांव टुरिझम मंत्री जालो हांवें ही चॅलेंज हातान घेतली स्पीकर सर, आनी टुरिझमाचो उदरगत टुरिझम नंबर 1 जावपाक जाय म्हणून म्हाजो प्रयत्न, आनी ताका तेंको म्हाका ताणें दिला कोण चीफ मिनिस्टर. टुरिझमाचे पयलें हांव 15 सानूच घेता, 2015 सान तुका दाखयता. ना ना म्हाका सांगपा जाय हें, हांव कितलो आहा तो लोकांक कळपाक जाय आनी तुकाय कळपाक जाय. स्पीकर सर जर क्वेश्चन विचारताचे उत्तर दिवप. हेजेर हो क्वेश्चन विचारला तुजो टेन्युअर 2015 तो एमएलए नाशिल्लो. अरे तेच तुका सांगतात एमएलए नसताना कितले आयल्ले टुरिस्ट आनी अरे आतां बाबा मंत्री जाल्या तेन्ना उपरांत कितले तेन्ना येतात. आमी प्री ऑडिट म्हणटा एश्युरन्स आहा. स्पीकर सर प्री ऑडिट म्हणटा आमी करनात, कित्याक करना? आमी एस्टिमेट करतात. आमचो एस्टिमेटा वयल्यान आमी Because फायनान्साक sir, काडटात, फायनान्स चेक pre-auditaचे- करता, pre-auditaचो एप्रुवल दिता अर्थ- तेन्ना आमी टेंडर काडटात. प्री ऑडिटाचो अर्थ कितें? स्पीकर सर एक courts major म्हणटा तो प्री आतां ऑडिटाचे clause आसता खंय. तो उदर पासून प्री ऑडिट म्हण पळय. Because प्री sir- ऑडिट हांवें तुका Please, क्लियर केला. you please answer. प्री ऑडिट आमी करनात. Okay. स्पीकर सर एक पण प्री ऑडिट पण हांगा आमी पारदर्शकता दवरूनच सगळें काम करता. आमी आमचो डिपार्टमेंट हो एस्टिमेट करता, आमचो डिपार्टमेंट, आनी तो फायनान्सा धाडटा, फायनान्स परतें चॅक करता, तेजेर क्वेरी आसल्यार परत धाडटा आनी मागीर आमी टेंडराचो हें करता, वर्क ऑर्डर दिता. टेंडर काडल्या उपरांत आमी रोखडेंच फायनान्सा एप्रुवला धाडटा, तो परतें चॅक करता. मागीर जो लोवस्ट आसा ई टेंडर आसता, लोवस्ट आसा तेका आमी दिता. हें जालें एक भाग. स्पीकर सर म्हाका इतलेंच तुका सांगपाचें आहा. फिगर दी मरे फिगर. फिगरच दी. खंयचो फिगर? फिगर कितले पैसे पडते दिले. खंयचे रे? पैसे पडते दिले म्हणून तुम्ही रिप्लाय दिले ते पडते एकट्याकच दिला पयशे आमी. हा? हे ते कोविड टायमाक केले ते मरे इव्हेंट. जे तुवें रिसीट पडते रिफंड झाले कितलो अमाउंट रिफंड झाला? Honorable Minister, please reply to me. स्पीकर सर माजरो स्पीकर सर 2016 जेन्ना आमी चार्ज घेतलो. फिगर सर You don't, please don't, so let him reply. 2016 चे No, no, let him reply first. अरे 2016 तू No, हांगा you are disturbing him. फिगर सर क्वेश्चन इज व्हाट You asked a question, no? Please sit down, you'll get your answer. answer has to be given No, of the he'll give you the question answer. not of something He'll else. give you the answer. You answer. स्पीकर सर पयशे परत दिल्यात ते सांग कोविड टायमाक जे इव्हेंट केल्यात तेंगे आमी पयशे दिल्यात. जितलें काम केलां तितलें कळ्ळें तुका, तेजें वेस्ट जाला तितलें तें आमी काम केलां. सगळें आमी पयशे दिवना तेंकां, पण जेतलें ताणें हें केलां थंय आनी तेजें वेस्ट जाला तें तेजे आमी पयशे दिले. ना पूण आन्सर तशें सांगना. आन्सर म्हणटा तुवें सगळे पडते दिल्या म्हणून. सगळे पयशे कशे दितले आमी तेजे? पूण आन्सर दिला तशें. ते फिगर सर आन्सरा कितें दिता ती? I will have to close answer this question now. ना स्पीकर सर But what is this? This, the answer that he is giving, he is now talking something else. You are not satisfied? I am not satisfied at all. Sit down. I want an inquiry in this. No, you asked for inquiry. Please, I want this road shows to give be me 2 scrapped. minutes. This is a waste of money. Okay, sir, give me 2 minutes. Speaker, sir, मार्च महिन्यात 3 इव्हेंट ऑर्गनायज केल्ले गव्हर्नमेंट टुरिझम डिपार्टमेंटान. 3 इव्हेंटांतले तांच्यांनी भितरल्या एकूच इव्हेंट जो मार्चान आशिल्लो तेणी थंयसर डायरेक्ट इन्वेस्ट केलो, ताका एकट्याक पेमेंट केल्या. दुसऱ्या इव्हेंटाचो फक्त स्पेस जो थंयसरलो जागो जो घेतलेलो पळय न्ही रेंट तेका पेमेंट केला. समथींग 7 lakhs काय कितें ते. उरलेल्या 2 जाणांक अजून पेमेंट कांयच करूंक ना. स्पीकर सर आन्सर कशे दितात? स्पीकर सर आन्सर हांगा कितें आहा? Honorable opposition leader, please raise your question. कितें दिला सर जाल्यार स्पीकर आन्सर आमकां दिला ना एकूच मिनिट. म्हणून ताजे कडच्यान घेवना. हांवें पळय आन्सर सारकें दिला. स्पीकर सर ना स्पीकर सर एक मिनिट हांव क्लियर करता. माझं एकच एकच हां सांग. आता टुरिझम डिपार्टमेंटाक सद्याक PR मॅनेजमेंट हे आसा, कंपनी आसा टुरिझम डिपार्टमेंटान ना. तुवें सांगलें रे आयक हांव प्रश्न विचारता तांकां सांगतोय आयक मरे. तूं पयलींच कित्याक हें करता? म्हजें म्हणणें कितें, तुवें सांगलें PR एजन्सी ना. टुरिझम डिपार्टमेंटाक कितें त्रास जाल्या PR एजन्सी ना म्हणून? नांव पेड्ड्यार जालां टुरिझमाचें? सांग मरे. हांव बेस्ट तुका विचारता इतलें सांग म्हाका कितें आन्सर दिवपा नाका तुका? आं आन्सर दिवपा नाका? दी मरे आन्सर. नाही तें सांगता तुका कित्याक ना आयकय म्हाका रिप्लाय दिला. ना म्हाका तुवें रिप्लाय दिला की टुरिझम डिपार्टमेंट इज विदाउट PR एजन्सी सिन्स 2018. आमी ह्या असेंब्लीक प्रश्न रेज केल्लो
आता तुवें सांगलें तेन्ना की PR एजन्सीचे बेश्टेच पयशे कित्याक खर्च करपाक जाय इवन चीफ मिनिस्टरान इंटरव्हेन जाला आनी सांगलें इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाक आय विल आस्क कितें आसलें कित्याक PR एजन्सीचे तुमी खूब पयसो स्पेंड करता बट आज 2 वर्सां विदाउट PR एजन्सी टुरिझम डिपार्टमेंट इज वर्किंग काम करता कोणाचो दुबाव ना मागीर परत तुमी PR एजन्सी बी कित्याक करता आतां सांगतो मरे स्पीकर एक सर मिनिट बाबू स्पीकर सर हांव परत एकदा ह्या हावजाच्या समोर हाडपाक सोदतां आनी दिस इज क्लियर आसा आन्सर दिला तितूरूच क्लियर आसा म्हणून सांगता हांव कन्फ्युजन करपा नाका स्पीकर सर तो बर्लिन जर्मनीचो इव्हेंट सांगतलो तो 8 मार्चाक आशिल्लो ते एकच इव्हेंटाक फक्त 45 lakhs रुपीज पेड केला मॉस्को इंटरनॅशनल इव्हेंट आशिल्लो 17 ते 19 मार्च स्पीकर सर विच इज नॉट पेड टिल नाव ओके थर्ड वन Speaker sir, 1 minute. एक मिनिट Amount disbursed 46,32,680. वेर आमकां आन्सरान दिला स्पीकर सर हो हांव अमाउंट खंयचे हाडटलो आय कॅनॉट मॅन्युफॅक्चर दीस फिगर स्पीकर सर हांवें आन्सर तूं तुजें दवर हांवें आन्सर शिटांतलें ऑफकोर्स धाडला दवरता 100% हांव check हाफ एन आवर डिस्कशन घ्या हाजेर स्पीकर सर हांव चॅक करता कारण हांवें आन्सर शिटांतलें धाडला स्पीकर सर पळय आयक थर्ड वन तिसरें सांगता तुका हांव ते थर्ड वन पोर्तुगाल इव्हेंट BTL Portugal event 27 to 31st of March which is 55,90,000 which is not paid नॉट पेड राईट which is not paid स्पीकर सर हे पळय स्पीकर सर हांव दवरता, answer तूं पळय, check. हांवूय दवरता न्ही You check. स्पीकर सर तूं दवर. ताजेर कॉमेंट दिला पळय सांगता तुका हय राव रे स्पेस वॉज बुक्ड फॉर pavilion however event was cancelled due to covid organizer has retained the said amount for future participation हे हांव करता तयार करता बीच इव्हेंट म्हणटा तूं तुझे BTL पोर्चुगल ते स्पेस बुकिंग एक मिनिट बाबू पळय आतां चीफ मिनिस्टर एक उलयता तूं एक उलयता Space कितें Goa Pavilion was booked, however, due to the COVID-19 was cancelled, and the organizer has retained the said amount, and for the future Okay. participation. Retained But said amount एक minute. तेका जो हो जो amount pay करपाक जाय आसलो पळय, it is till now it is not paid. Final bill has not cleared. No. Speaker sir, Chief Minister has not understood this. It is bail is under process. ताच्या Yes, पयलींचो problem paid. पळय. ना. सारकें वाच तूं. थंय बरें ना. Space was booked. Event was cancelled. Organizer has retained the same amount. Retained म्हळ्यार तुवें दिला तो ताणें दवरला. बरें, तेका initial And for future participation. हो स्पीकर सर हो जो अमाउंट हा तो ऑर्गनायझर आमचो एजन्सी आहा ताका मेळना थंय स्पेस बुक करता ती कंपनी तो कितें सांगता दिवंकूच ना म्हणटा. त्यांनी घेऊन आनी परतो आमी समज लंडन केला थंयच आमी करतले आनी तेजे ते पयशे Honorable ताकाच Minister, मेळटलें म्हूण कशें कळ्ळें तुका? तेच Honorable मनशाक Minister. मेळटलें म्हूण कशें कळ्ळें? अरे तो त्या मनशाचे आणि त्या मनशाचे टच नसता थंय तो कोणी जालोलो ताका तो दिता स्पेस तुका त्या गोयडा विचार मरे तुजो That money is retained by the organizer, not the agency. नॉट एजन्सी It is organizer, सवादे not organizers, not by the agencies. लंडनचो ऑर्गनायझर खंयच्याचें? तू जे सांगता पळय न्ही हय. ती कितें पळय द स्पेस फॉर द गोवा पॅव्हिलियन वॉज बुक्ड हावेवर ड्यू टू द COVID-19 द इव्हेंट वॉज कॅन्सल अँड द ऑर्गनायझर हॅज रिटेन द सेड अमाउंट फॉर द फ्युचर पार्टिसिपंट एक मिनिट म्हाका कळ्ळें तुजें आतां तुका फुडें क्वेश्चन विचारता हांव एकूच तूं ऑर्गनायझरा कडेन पयशे दवरता हय ऑर्गनायझर इव्हेंट करतलो म्हणून पडटे कशें कळटा तुका आतां राव एक मिनिट फुडें तुजी जर पॉलिसी चेंज जाली की आमकां थंय पुर्तुगालचे लोक येत नात आमकां ते आयिल्ले नाका आनी थंय जालां कोवीड जाल्यार तूं तांचे बंद करतलो मागीर पयशे रिकवर कसो करतलो तूं स्पीकर सर पयशांची स्पीकर नाश सर दी. हांव फक्त इतकेंच सांगता दिस इज अ इंटरनॅशनल इव्हेंट जो पोर्तुगालाक त्या ऑर्गनायझरां कडेन आमचे पयशे उरल्या ताजें म्हणणें बरोबर आसा ऑर्गनायझरा कडेन पयशे आमचे उरल्या ओके आतां तांच्यांनी म्हटलां की नेक्स्ट टायम जेन्ना इव्हेंट ऑर्गनायज करतले दॅट टायम वील एडजस्ट ओके आतां इन केस ताजें म्हणणें बरोबर हांव येता ताजेंय म्हणणें अजुनूय हांव मान्य करता इन केस आमी जर फाल्यां सकाळीं आमची पॉलिसी ठरली आमकां तांकां बरोवचें पडटलें की बाबा रिटेन म्हणजे ते परत धाड म्हणून इट इज सो सिंपल एक मिनिट स्पीकर सर आय एम टेलिंग यू द लीगल पोझिशन आमकां लागता एजन्सी आमकां ऑर्गनायझर लागना स्पीकर सर दिस मनी हॅज डेपॉझिटेड मनी इज गिवन टू एजन्सी आता Question number 2. मॅनेजमेंट Question number 2. आता हे सगळे जेन्ना कळ्ळे पळय I am not giving. Question number 2. आन्सर दिवपाचें आमकां Question number 2. तुमचे कडेन मागता व्हेरी इम्पॉर्टंट आन्सर दिवपाचें एक सेंटेन्स उलयता हांव एक सर, सेंटेन्स I already called out. ए दिगंबर आन्सर दिवपाचें I called out. Called out the question. एक मिनिट सवादे माशाय Question number 2. सवादे माशाय हांव वदळच्यान तुमचे Your question, कडेन please एक read. प्रश्न मागता
See, as it is already, your फोर्स मेजर क्लॉज असा काय ना फोर्स मेजर क्लॉज आहे तू असा काय ना म्हाका जाय जाणून घेवपाक जाय फोर्स मेजर क्लॉज असा की ना question number 2, you are not raising. नाही फोर्स मेजर क्लॉज हातूंत असा काय ना मेक हिम से इट नो मुख्यमंत्री आन्सर दिवचे फोर्स मेजर क्लॉज असा जाल्यार पळय तातूंत फोर्स मेजर क्लॉज जर तातूंत आसा जाल्यार हांव इतके स्पीकर सर ऐका फुडलें सांगता सांगता म्हाका हांव वाचलो नायले हांव सोडून ऐका म्हाका व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आशिल्लो म्हजो हांवें एका सेंटेन्सान एक One क्वेश्चन no, no, listen. फोर्स मेजर क्लॉज Please sit down. Once honorable MLA raised the question, listen, as per the rules. One more person gets raise the question. Digambar, honorable opposition raised the third person doesn't get. Please. No. These are wrong. 3 questions. I can ask one question. Three members. I can ask one question. And my question is very simple. When you make any agreement, लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स मिनिस्टर शुड स्टेप इन when you make any agreement, आपण जायचं उलयता rules are ऐका. rules are very clear. He cannot bulldoze like You this. cannot deny me. Better tell him. You cannot deny me, Speaker sir. You cannot deny me. I have asked one question. Me agree. One minute. माझा रिप्लाय करू ना वर्धाने. काय करे? ए दिगंबर. If you want to मात्र make आता. conclusion, सर What are you talking? दिगंबराला asking पहिला both the हा, sides. मागीत तो You हा. are telling to raise, you are not telling my question. I have asked him simple question. दिगंबर. राव मरे हांव एक क्वेश्चन विचारता तुका हांवें तिनू मारच्या रिप्लाय दिया. आणि मुख्यमंत्र्याक हांव प्रश्न विचारता कारण हे पयशे दिल्या ते honorable member, please, 1 minute, 1 minute. See, when you are answering and when you are asking, you ask the question to me. Don't talk among yourself. And whenever minister replies, please listen. Whatever you find wrong, you raise it after he finishes. Don't interfere in the middle. I will not allow. सवाजी महाशय म्हजो मुख्यमंत्र्याक सिंपल क्वेश्चन जेन्ना तुमी एग्रीमेंट करता तातूंत फोर्स मेजर क्लॉज आसा काय ना हो एक तुमकां जेन्ना हे लॉकडावन जालें आनी पॅन्डेमीक सिच्युएशन आयलें सेंट्रल गव्हर्मेंटान तुमकां फोर्स मेजर क्लॉज घाला म्हणून सांगल्या काय ना आनी जर एक तुमी घाल्या जाल्यार तुमी पेमेंट कसो केलो हो माझो सादो सिंपल क्वेश्चन तुम्ही म्हज्या आयकुपाकूच तयार ना स्पीकर सर तांच्यांनी जो फोर्स मेजर क्लॉज सांगलो पळय न्ही हांव एकच सांगता दॅट एजन्सी हॅड पेड दॅट मनी नॉट वी हॅड पेड आय हॅड कन्फर्म त्या खातीर एजन्सीन पेड केल्ले आसा आमी अजून एजन्सीक पेड करूंक ना एजन्सीन पेड केल्ले आहा ऑर्गनायझरांक आमी पेड करूंक ना स्पीकर सर एक मिनिट आता डिस्कशन घेऊया हाजेर साहेब तुवें आन्सरां एक शिकनाच ना येता तुवें ताका पयशे दिल्या पयलीं तातूंतल्यान ताणें ताका दिल्या CM, तो आपूण CM. कितें दितलो ना एक मिनिट सीएम या हांव मास किल्ले करते हांव उलयता 2 मिनटां हांव उलयता हांव दिता न्ही म्हाका सादो सिंपल हांवें क्वेश्चन विचारला फोर्स मेजर क्लॉज आसा आनी युनियन गव्हर्मेंटान तुमकां फोर्स मेजर क्लॉज घाला म्हणून सांगला काय कितें इतलेंच म्हाका आन्सर दिया मागीर फुडल्या आमी पळयता. at present there is no force majeure clause in this case at present कित्याक ना कोणी घालूं ना I'll verify it at present आसपाकूच जाय स्पीकर at सर present म्हटल्यार दुसरी गजाल आसा त्या एजन्सीन ते पेमेंट केल्ले आसा ऑर्गनायझरच्या बाबतीत वेगळो विशय हा. सेंट्रल गव्हर्मेंटान तुमकां सांगला काय कितें स्पीकर सर ए राव रे आता युनियन मिनिस्ट्रीन तुमकां युनियन गव्हर्मेंटान तुमकां सांगला काय कितें ती क्लॉज घाला म्हणून स्पीकर सर मास किल्ले करते स्पीकर सर स्पेस बुकिंग जे आहा स्पीकर सर स्पेस बुकिंग जे आहा ही पहिली स्पेस बुकिंग थंयचीच ती कंपनी ऑर्गनायज करता ती बुकिंग करताली मागीर ती बुकिंग करता करता आमचे जे एजंट आहा तांकां त्या टायमार ती स्पेस बुकिंग मेळपाक जाय ती मेळना समज आनी आमी ती करना समज रोखडीच हाला आमकां दुसरे टायम तेजे भितर इनवॉल्व जावपाक मेळना आनी पार्टिसिपेटूय जावपाक मेळना स्पीकर सर आमकां तें रिलेशन घट धरून रावपाक जाय खंयचें भायलें आमचे जे इंटरनॅशनल इव्हेंट करतलो त्यो मेळपाक स्पेसी मेळपाक खूब कठीण आसता अश्योच मेळना थंय पयलो पयसो घालपाक पडटा मागीर आमी एजंटाक सांगलें आमचे जे एम्प्लॉयमेंट जे एजन्सी आहा तांकां सांगलें की तो पेमेंट तुमी करात आनी ते पयशे आमी दितले गव्हर्मेंट तुमकां त्या रितीन आमी
ते स्पेस बुकींग करतात थंय त्या रितीन त्याचे पयशे तशे उरले कळ्ळें तुका आनी ते पयशे आज ते आमकां ते करनात म्हटल्यार हे पयशे आमकां परते मेळटले एजन्सी कडल्यान ते कांय तेजे भितर कांय प्रॉब्लेम ना स्पीकर सर. दुसरें आतां हेणी जे आमचे दिगंबर बाबान सांगलें तें PR एजन्सीचे PR एजन्सी 18 म्हाका तेणेच म्हटलेलें की बाबू तूं कित्याक घालता की ते वेस्ट जाता पयशे पण त्रास म्हाका जालो 1.5 वर्स PR एजन्सी नासतना आमी टुरिजम चलयतात म्हाजेर कांय आरोप करतात तूं जाणा आतां ताणें केलो रिप्लाय कोण दितलो आमचे टुरिजम कशें चलता हें आरोप खंय केला रे तुका तूं करीत आसता प्रश्न विचारला मरे 30% स्पीकर सर सांगना कोविडान सगळे बंद असताना सर. हो घरा असताना 40 लाख टुरिस्ट आयले म्हणून मुख्यमंत्री सांगता मागीर एजन्सीयान कितें जाय सर अरे गरज ना देव आमकां गोंयचो साहेब लोकांक हाडटा हांगा स्पीकर तुजी सर गरज ना थंय स्पीकर सर तुम्ही फकत थंय राव स्पीकर दिगंबर, हांव सर सांगतो. हे स्क्रॅप करचे हे सगळे शोज सर हे काय नाही सगळे गोलमाल हो दिगंबर सर हो गोलमाल फुल गोलमाल स्पीकर सर स्पीकर सर गोलमाल एकाच कटले ते सगळे कारण हो सगळे स्पीकर स्पीकर सर 4 वर्सांत 33 कोटी स्पीकर सर पण 33 टुरिझम कोटी रुपया स्पीकर सर टुरिझम 33 या कोटी 4-5 रुपया स्पीकर सर टुरिझम स्पीकर या सर 33 कोटी रुपया म्हणजे चिता तुम्ही कुठले ते स्पीकर सर स्पीकर सर 33 कोटी डिस्कशन घ्या हाफ एन आवर स्पीकर सर डिस्कशन घ्या हाजेर स्पीकर सर ना ना एक मिनिट दिगंबर डिस्कशन घ्या स्पीकर सर हाफ एन आवर डिस्कशन माग हाजेर स्पीकर सर ह्या हावसात डिबेट जाल्ली ऑन PR एजन्सी आणि ताणें सांगलें की आपल्या PR एजन्सी नासतना करता म्हणून PR एजन्सी नासतना 2018च्यान टुरिझम डिपार्टमेंट काम करता कांयच म्हज्या आणि बरें काम करता. हांव एप्रिशिएट केलें मरे Good. हांव म्हणलें टुरिझमाचें नांव पेड्ड्यार जालें ना आनी चीफ मिनिस्टरान तेन्ना म्हाका स्पेसिफीक एश्युरन्स दिल्लें की आपूण इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाक सांगता कितेंय तांचें जर आसत पब्लिसिटीचें आनी हाजें जाल्यार इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान करचें मागीर तुमी आनी आतां इतले पयशे खर्च करून नवे PR कित्याक ओपन घेतात होच म्हजो प्रश्न आशिल्लो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाक करपा लाय म्हाका स्पेसिफीक एश्युरन्स जाय चीफ मिनिस्टरा कडल्यान की तुजो डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट PR एजन्सी बेश्टेच पयशे खाता ते कांय करना ताणें बरें काम केलां वयल्या हांव म्हणटा 2 वर्सां PR एजन्सी नासतना जर टुरिझम डिपार्टमेंट चलपाक शकता वाय यू रिक्वायर PR एजन्सी हो म्हजो सिंपल क्वेश्चन आहा 18 ते 21 तुमी कितें करता एक समज क्लार्क रिटायर जालो 2 वर्सां डिपार्टमेंटान चलयलें काम तुमी म्हणटा मागीर पोस्ट सँक्शन करता आसतना 2 वर्सां डिपार्टमेंट जर बरो चलता क्लार्क नासतना हो पोस्ट कित्याक जाय काय म्हणून सेम प्रिंसिपल एप्लायज हियर आणि you are on record that day that information department we will ask information department to do the work म्हणून स्पीकर सर एक मिनिट म्हाका यू टेल स्पीकर सर स्पीकर सर सांग न्ही ताणें एश्युरन्स दिल्लें म्हाका स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर तुवें ह्या क्वेश्चनाक तुवें जो टायम दिला खरोखर हांव तुका मानता स्पीकर कित्याक हो सारको एकदम गरजेचो विशय जावन आसा सगळ्या अख्ख्या गोंयकाराचो स्पीकर सर हेजे भितर पारदर्शकता ही आसपाक जाय आनी हें चलपाक जाय हांव कित्याक प्रावड आहा हेजे भितरल्यान म्हाका गोंयकारांनी आनी स्टेक होल्डरांनी आनी सगळ्यांनी बरो सपोर्ट केला ह्या फाटी हांव आशिसर टुरिझम वाडत गेला आनी हांव तुमकां लास्ट इयरचे सांगता 20 तुगेले 2020 आमच्या गोंयान सरप्रायज तुमकां न्यूज आसतली KPMGन जेन्ना सर्वे केली 1,50,00,000 हो गोंयान टुरिस्ट आयलो नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर आयकून घ्या 1 कोटी आयलो 1,50,00,000 हे माझे विधानसभेत 2020 म्हणजे लास्ट इयर 2020 म्हणटा तो ना 2019 स्पीकर सर स्पीकर सर 1920 स्पीकर सर स्पीकर सर आयको सोदना मरे आयको सोदना स्पीकर सर लास्ट इयर तुमकां सांगता हांव लास्ट इयर जो सर्वे केला KPMG हे सर्वे रिपोर्ट 1,50,00,000 हो माझो रेकॉर्ड आहा थंय सारको असेंब्लीन उलयता 1,50,00,000 स्पीकर सर नॅशनल लेवलाचेर चर्चेर एक मिनिट घे मार प्लीज एक मिनिट मागीर उलयता हो टुरिस्ट आज गोंयान आयला आनी हेजो बिझनसूय अख्ख्या गोंयकाराक मेळ्ळा चर्चिल बाब हे तुमी जाणा ही एक संधी म्हाका मेळ्ळी की ह्या टुरिझम मंत्री जावन की येदोळ्ळी
आणि या PR एजन्सी म्हणू नाका ताका. ताका ती एजन्सी ती इव्हेंट मॅनेजमेंट. स्पीकर सर ह्या टुरिझम इंडस्ट्री वयर सरपा जाय म्हणून आमी रात दीस काम करतात, मेहनत करतात. आमचो अख्खो डिपार्टमेंट, MD, तुगेलो डायरेक्टर, तुजो जे SLMPCचे मेंबर जे तज्ञ आमी घेतल्यात त्यांच्या थ्रू आज आमी इतली पर्यंत झेप मारल्या जे केन्नाच कितलेच वर्सां जावं ना. आज आमी टुरिझम पॉलिसी काडटात, आज आमी टुरिझम प्लॅन येता आमचो. हे कोणी केला? बाबू आसगांवकर मंत्री असताना जाल्ले विदाउट PR एजन्सी 2 वर्सां काम केला. ते आम्ही दाखवून दिला, तुवें सांगल्या उपरांत ते हांवें करून दाखयलेलें. आता इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान तो समज म्हाका दिता, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. आमकां खंयचो पयसो करपाचो ना हांगा. आमकां काम करपाक जाय, ड्रॉइंग वयर हाडपाक जाय, आनी तें करून दाखयला. आनी हो रिजल्ट हा म्हाजे. assurance from the chief minister. He had given me that assurance. I just want that you ask information department to hand over. नाजाल्यार तुम्ही बेश्टाच PR एजन्सीक 90 लाख रुपया 1 कोटी रुपया फारीक करता म्हयन्याक, जे ताणें 2 वर्सां दाखयलां काय नसताना. Speaker sir, after formation of the tourism policy, tourism board जो आसा पळय न्ही, it is consisting of the TTAG आणि बाकीचे सगळे स्टेक होल्डर्स या टुरिझम बोर्डाचेर आसा. टू फायनलाइज्ड विथ either with the marketing promotion, otherwise with the PR agencies. The tourism board will take the decision. And that त्या खातीर सगळे जे आसा स्टेक होल्डर्स सगळे जाण दोज वर पॉलिसी जेंका टुरिझम बोर्डाचे रिप्रेझेंटेशन दिला, हांव आनी टुरिझम प्रमोशन बोर्ड आहा, इन कन्सल्टेशन विथ देम ओनली, इधर टुरिझम प्रमोशन कशें करपाचें, मार्केटिंग प्रमोशन कशें करपाचें, PR एजन्सी घेवपाची केन्ना, डेट टुरिझम प्रमोशन बोर्ड विल टेक द डिसिजन. जालें? स्पीकर सर, आमी टुरिझम मिनिस्टर आसले. आतां संवसाराक खबर आहा गोवा इज अ टुरिझम हब. ही इव्हेंट करपाची गरज ना. साफराज साहेब आसता आनी लोक येयीत आहा. बिश्टे कित्याक पयशे म्हणटा तुमी? कित्याक म्हणटा पयशे? स्पीकर सर, इव्हेंट करपाची गरज ना. मातसो उलोवपाक दी प्लीज. तूं उलयता म्हाका उलोवपाक दी. मोडल्या म्हणून ते आयल्यात. हांव कितें म्हणटा, आज आख्खो संवसाराचो लोक धांवन येवपाक सोदता गोंयांत. इव्हेंट करपाची गरज ना. बिश्टे पयशे काबार करूं नाका तुमी. कित्याक आतां गोंयचो एक टुरिझम हब म्हण जालो आहा, तो आतां तुमी कूड साडून मातसो पिड्यार करूं नाका, इतलेंच. ना स्पीकर सर, जो लोक येता अख्खो वर्ल्डाचो, हो कित्याक येता? कोण हाडटा? कोणे फेमस केला? कोणे हेजे प्रमोशन मार्केटिंग केला? अरे गोंय कितलें तुज्या टायमा कित्याक येवना? कोण आयला तुज्या टायमा? तेजो काडू फिगर. मागीर आमचे स्पीकर सर, बाबू आसगांवकर एक ल्हान बिझनेसमॅन जायत, पण हांव जाणा की बाबा 15 लाख मोडल्याला 100 लाख येवपाक जाय म्हणून. हे जाणा त्याच रितीन हांव काम करता. स्पीकर सर, आमी स्पीकर एक मिनिट. तयार केला लायपाक. Question number 2. तयार केला. स्पीकर सर, लास्ट 1 मिनिट. आम्ही जे काम केला स्पीकर सर, I called out. टुडेचे सर आम्ही तयार केला. मागीर मागीर कर, तुझे सांग रे कायदे सगळे मागीर. बस. स्पीकर सर, आम्ही इतले काम केला. हे आमचे गव्हर्मेंटान चीफ मिनिस्टराच्या आधाराचे, चीफ मिनिस्टराच्या आशीर्वादाचे आमकां इंडिया टुडेचे बेस्ट स्टेट अँड बेस्ट बीचीस कोस्टल डेस्टिनेशन अवॉर्ड आमकां मेळ्ळें. WTCII चे डेस्टिनेशन लिडरशिप अवॉर्ड 2019 आमकां मेळ्ळें. नॅशनल टुरिझम अवॉर्ड बेस्ट स्टेट फॉर एडव्हेंचर टुरिझम अवॉर्ड 2019. Minister, everybody. Enough. Sit. 1 minute. 1 minute. TripWiser Minister, please sit down. गोवा 11 नंबराचेर, वर्ल्डान 11 नंबराचेर आमकां award. सर, तू कितें अलाव करता हें? हांव क्वेश्चन, आय एम द पर्सन हू शुड आस्क. आमी 30% घेता ते घेता, भाशणूय दिता इतले 30% भाशण चड दिलें. स्पीकर सर, एका मरे परते एका फॉर्मलीन जाय. Question number 2. पैसे करपाचे टू आस्क स्टार LED लावपाची काय ना. त्याने पहिली त्याने मिनिस्ट्री घेतली. मिनिस्ट्री टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंगाचो मिनिस्ट्री असलेलो. चीप लाईन वडपा पैसे घेतालो. Speaker sir, I may be permitted to ask star LAQ number 2B.
Speaker sir, answer as per circulated in the house. स्पीकर सर म्हाका विचारपाक जाय की ही एरिया जी घेतिली ही बरी व्हडली एरिया आसा आनी म्हाका रिप्लाय दिले त्या कोतान एंटायर डायरेक्टर ऑफ पंचायत वॉज टू बी शिफ्टेड देर वेदर गव्हर्मेंट हॅज शिफ्टेड द एंटायर डायरेक्टर ऑफ पंचायत देर. Speaker sir, the area what we have taken is a big area, मान्य करता. आणि very consciously ही व्हडली एरिया घेतलेली 868.48 स्क्वेअर मीटर. कारण एकूच मान्य लीडर ऑफ ऑपोजिशनूय पावला आसतले डायरेक्टर ऑफ पंचायत जुंता हाऊसान कितली जुनी बिल्डिंग कितली कंजेस्टेड आसा आनी कितलेशे वर्सां नवीन प्रिमायसीस आमी सोदताले. ही प्रिमायस आख्खे डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत थिंगा शिफ्ट करपा खातीरूच घेतलेली आसा. इवन BDO's ऑफिस आमी थिंगा शिफ्ट करतले बिसायड्स दॅट. सो एंटायर थिंग अबाउट DOP विल बी शिफ्टेड इन मायल्स हाय. Now, Sadhya, you say that technical and audit section has been shifted. Since when it is shifted there? Your reply says that only technical and audit section has been shifted. Since when it is shifted there? And when टेबल म्हणनाका म्हूण आमी थिंगा